नमस्कार. ह्या खाशेल्या डिबेटांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज सकाळी सावन जे चल्लां ते सगळे तुम्ही पळयतात. एक गोंयकार म्हणून प्रत्येकाक लज दिसतली आनी शर्मेन मान सकल घालची पडटली असली गजाल. आनी जे कितें जालें परवरी, जे 200 वयर नायजेरियन थंय आयले, तांणी रस्तो आडायलो, तांणी पुलिसेच्या गाडयेचेर हात घालो, पुलिसांचेर हात घालो, डेड बॉडी काडून रस्त्यार हाडून उडयली. आनी ताचे उपरांत जे आमच्या पुलिसेन थंय केलें, ज्या तरेन पुलीस वागले आनी उपरांत गोंयकारांचो जो एक तांणी गोंयकारांनी जो परत जेन्ना तांकां हल्लो केलो, तांकां मारले, ह्या सगळ्या हातूंतल्यान अजुनूय वातावरण थंय गरम आसा, अजुनूय वाटाघाटी चालू आसात. मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिशद जी आसा ती आनी कांय वेळा भितर जावपाची आसा. पूण अशी परिस्थिती भितर आमी सकाळी सावन अनइंटरप्टेड कवरेज करतात ह्या संपूर्ण घडणुकेची. आनी गोंय भरच्यान लोकांची रिएक्शन येत आसात. गोंयकार आज पिकार आसा. गोंयकार घरां बशिल्लो गोंयकार चाळवला. हरशीं गोंयकाराच्या माथ्यार तसो सांवार चडप कठीण. पण आज जें कितें रस्त्यार घडलें, गोंयच्या रस्त्याचेर घडलें, तें पळोवन प्रत्येकटो उद्विग्न आसा. आनी खंय तरी आमचें गोंय खंय वता आनी आमी खंयचे वाटेन वतात हो प्रश्न प्रत्येक गोंयकारा मुखार येवन उबो रावला. राजकारणी आसा हातूंत भितर, थंयचे लोकल राजकारणी आसात, प्लस माफिया आसात. मायकल लोबन सकाळींच म्हणा की पुराय ह्या सगळ्या प्रकरणा फाटल्यान ड्रग्स आसा. खंय तरी लोकल आमदार जेन्ना सांगता की हें ड्रग्स वॉर म्हणून, हें माफिया वॉर म्हणून, तेन्ना घरांत बशिल्लो प्रत्येक गोंयकार एकच प्रश्न विचारता, तें म्हळ्यार आमची सिस्टम, आमची एडमिनिस्ट्रेशन, आमची पुलीस आनी आमचे सरकार करतात तरी कितें. आनी ताचे उपरांत जें पुलिसेन केलें तें तुमी दनपारसावन पळयलां. आनी त्या खातीर ही खाशेली भासाभास आमी करतात. पावर पॅक पॅनल आसा आमचे बरोबर, तांची वळख हांव मागीर करून दिता. सगळ्यांत पयलीं तुमी गोंयकारांनी आमच्या फेसबुकाच्या पेजीचेर आनी ट्विटराचेर जी रिएक्शनां दिलीं ती पयलीं आमी पळयतात आनी मागीर हांव पॅनला मेरेन वता. 1 तासाची चर्चा करतले आमी. खंयच वचनाकात, सुरवात करया तुमच्या रिएक्शनांतल्यान आनी मागीर आमी एक्सपर्टा म्हऱ्यांत वतले. पळोवया पयली रिएक्शन. अभिनव कलाकाराची हांव वाचून दाखयतां. तांणी जें आमी बातमी जी घाल्ली फेसबुकाचेर ताचेर तांणी रिएक्शन दिलां. आय डोंट नो why Nigerian people staying in Goa for a long time, why government is not checking the Nigerian people what they are doing in Goa. If we go to Kalangut or Baga, there are so many Nigerians, government should take a serious action against them, otherwise they will sit on our head. जायात जागे. म्हाका दिसता हे जायात जागे हो एकूच सूर आज प्रत्येक गोंयकाराचो आसा. दुसरी रिएक्शन पळोवया. दुसरी रिएक्शन आसा तें अमेश शेट कुडतरकार. तांणी म्हळां अवर पब्लीक प्रॉपर्टी was destroyed in front of police and they did nothing. A bunch of Nigerians threatening our police. जें हांवें सांगलें सुरवातेक, जें दृश्य गोंयकारांनी टीव्हीचेर आज पळयलें ताचेर ही प्रतिक्रिया आसा. तिसरी प्रतिक्रिया. हाजी मुखाल्ली प्रतिक्रिया अयुश्री देसाय. तांची प्रतिक्रिया पळयात. इफ गोवन पीपल वूड हॅव डन द सेम थिंग इन दियर कंट्री, म्हळ्यार नायजेरिया भितर जर गोंयकारांनी हेंच केल्लें, then they would have killed them or they would have taken some action. But why Goans are quiet? So why Goans are quiet हो तिसरो प्रश्न अजून पर्यंत गोंयकार म्हाका दिसता ह्या रिएक्शना उपरांत गोंयकारूय बरेच चाळवल्यात आनी तांणी सद्याक एडमिनिस्ट्रेशनाक जाप विचारपाक सुरवात केल्या. हाजे मुखाल्ले पळोवया रिएक्शन. सेड्रिक लोबो तुमी पळोवपाक शकता स्क्रिनीचेर. दे हॅव टेकन अस गोवन्स फॉर ग्रांटेड. Sooner or later, some other non-Goan group will also do the same. So ही जी भिरांत आसा गोंयकाराच्या तकल्या भितर, ती भिरांत आमकां क्लियरली हातूंतल्यान दिश्टी पडटा. नेक्स्ट रिएक्शन. गौरीश मांद्रेकार. शेम ऑन अवर पुलीस फोर्स एंड ऑल्सो होम मिनिस्टर. हांगा गोंयकारांक एक तिडक आसा पुलीस फोर्साचेर आसा, तेच होम मिनिस्टर जे चीफ मिनिस्टर आसात गोंयचे मनोहर पर्रीकार, तांचे कडच्यान तरी जेन्ना अशी सिच्युएशन उद्भवता तेन्ना चड फर्म आनी चड क्लियर एक्शनीची गरज गोंयकाराक आनी अपेक्षा आशिल्ली ती जाली ना. हाची दुख्ख आमकां ह्या रिएक्शनांतल्यान दिश्टी पडटा. नेक्स्ट रिएक्शन. लिलियन फर्नांडीस. पळय आय हर्ड, म्हळ्यार म्हाका रिएक्शन पळयल्यार दिसता की शी वॉज देर. आय हर्ड दी कॉप्स टेलिंग गोवन्स प्लीज कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विथ देम. नॉनसेन्स. सो क्लियरली जे लोक थंय आशिल्ले तेय आपल्या मोबायला वेल्यान ह्या न्यूजाचेर रिएक्ट जावपाक लागल्यात. नेक्स्ट. Nitesh Kamath. Shame. As Goans, we have to see some Nigerians blocking our highways and attacking our police. We demand strict action against them. हो सूर आसा
की एक्शन जावपाक जाय, कारवाय जावपाक जाय आनी एक क्लियर मेसेज जे गोंया भितर येवन हे असले एलिमेंट्स रावतात तांकां क्लियर वतली, तांकां एक क्लियर मेसेज धाडपा खातीर म्हाका दिसता हाज्या परस बरी संद एडमिनिस्ट्रेशनाक मेळची ना. नेक्स्ट हे पळयात, डिपोर्ट देम ऑर हँग देम, मेड अ मेस ऑफ गोवा. खूब डायरेक्ट आसा. आनी चेक फॉर विजा म्हळ्यार तांची विजा चेक करात, कायदेशीर गजाली आसात त्यो करात, पण तांकां आडायात, हे जे मिनेस आसा ते स्टॉप करात, अशी प्रतिक्रिया आसा. नेक्स्ट सचिन गडेकर, deport them back to their beloved Nigeria. Their country is in civil war like condition and they have come here to spread violence. Shoot at sight orders should be given. म्हळ्यार खरेंच गोंयकारांची पासियस सोंपलां हें हातूंतल्यान क्लियरली दिश्टी पडटा. ज्या तरेन ते नायजेरियन्स दाणो बिणो घेवन गोंयच्या रस्त्यांचेर भोंवताले, धमकी दिताले, पुलिसेच्या आंगार वताले, म्हाका दिसता ताचें हें रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट संतोष दिवकार, शेम ऑन गोवा पुलीस. They only know how to show their power on locals. Destruction of public property taken place openly. So गोंय पुलिसेच्या दोळे मुखार जे घडलां ताचे उपरांत सुद्दां म्हाका दिसता डिवायडर सायडीन काडून तांकां मोटरसायकलींचेर बसून वचपाक दिले. ही गजाल आमी पळयली. गोंयकार जेन्ना आंदोलन करतात तेन्ना तांकां उठून डायरेक्ट पुलिसेच्या त्या गाडये भितर घालतात आनी पुलीस स्टेशनार वतात. हें कंप्लिटली वेगळें चित्र पळयलें गोंयकारांनी. म्हाका दिसता ताजी ही प्रतिक्रिया. नेक्स्ट सोनम असनोडकर, Goa police acted so stupid, Nigerians totally took over and police couldn't do anything. Useless. म्हाका दिसता हाजेर आनी चड कांय उलोवपाची गरज ना. नेक्स्ट रिएक्शन अलिशा गांवकर, Nigerians shouldn't be tolerated in Goa. This is the height of दादागिरी. सो ही जी म्हाका दिसता ही फिलींग गोंयकारांची फिलींग आज घरां बशिल्ल्या तुमी जे आज ही डिबेट पळयतात तांची फिलींग. नेक्स्ट आनंद नरोजी, म्हाका दिसता दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग कमेंट. दे कॅन ओनली अरेस्ट तामणकर, नॉट नायजेरियन्स. म्हाका दिसता हातूंतल्यान खुबश्यो गजाली कळटात. काल सुदीप तामणकराक अरेस्ट जाली आनी आज नायजेरियन्साचें कितें जालां हें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यांचे पत्रकार परिशदे उपरांत कळटलें. पण ही एकूण प्रतिक्रिया खूब बोलकी आसा. नेक्स्ट कामूबाई दुंगट, म्हाका पळयात हांगा, मर्डर मिस्ट्री वूड बी सॉल्व बाय अवर पुलीस टीम बट आय एम शॉक्ड टू सी सो मच ऑफ नायजेरियन्स इन गोवा. ओ माय गॉड, एंड दे डोंट लूक लायक ट्युरिस्ट. वेर आर वी हेडिंग. म्हाका दिसता हे दोन मुद्दे सामके म्हत्वाचे. इतली नायजेरियन्स आसात हें पळयतकीर एक भंय दिसता आनी दुसरें म्हळ्यार दे डोंट लूक लायक ट्युरिस्ट. सो हातूंतल्यान खुबश्यो गजाली म्हाका दिसता हातूंतल्यान स्पश्ट जातात. नेक्स्ट अरे कितें चल्लां रे, आमचे भितर एकवट ना कितें रे, 200 नायजेरियन गोंयचे लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेतात आनी आमी हातात हात घालून रावपाचे. कोण रे हे नायजेरियन. म्हाका दिसता ही अस्सल गोंयकार प्रतिक्रिया गौरीश नायक हांची. नेक्स्ट इरिन्यू पळयला, सॉ दी ड्रामा फर्स्ट हँड. म्हाका दिसता इरिन्यू वॉज देर. जर हें जर पळयलें फेसबूक पोस्ट जर पळयलो, लास्टेड फॉर नियरली 2 hours, ट्रॅफिक जॅम, preparedness of local authorities exposed, Sagar Kavach for mock drills, hands up in real life, governance wake up. So खूप बोलकी प्रतिक्रिया आसा. हाजे उपरांत महेश दत्ताराम नायक, this is a classic example of how our home ministry is functioning in Goa. Even now, citizens of other countries are doing dadagiri in the state and government says that a Goan should file affidavit to get information under RTI. Is this democracy going on in this tiny state of Goa? Goans should now have to get united in order to fight this mess. This is a mess and Goans will have to fight for it. खूप vocal अशी प्रतिक्रिया आसा ही. Next मंगेश वायकार, Goa police need to be equally blamed for not controlling the situation. They allowed the Nigerians to go scot-free. It is time to fix responsibility on the shoulders of lawkeepers and action should be initiated against them. म्हणजे क्लियर कट मेसेज आसा गोंयकारांक सद्या एक्शन जाय, फक्त उतर नाकात. ज्या लोकांनी हें केलें तांचें एक्शन जावपाक जाय. नेक्स्ट मेल्विन रिबेरोची प्रतिक्रिया, हाऊ डेअर दीज Nigerians, the Goa government knows what they are up to, so keep them away. All the Nigerians involved in the unlawful assembly should be packed back to Nigeria. म्हाका दिसता हातूंत भितर कायद्यान जर गेले जाल्यार तांचे विजा जर पळयले, तांचे पासपोर्ट जर पळयले, ते गोंयांत कित्याक रावतात, इतले दीस ते कित्याक आशिल्ले, कसलें काम तांचें गोंया भितर,
ह्यो जर गजाली पळयल्यो जाल्यार म्हाका दिसना की सरकाराक चड त्रास पडटले ही गजाल करपा खातीर. नेक्स्ट, Ramesh Gadi, first step is ban Nigerians from Goa. If this incident had happened in any Gulf country, they would have been packed and parceled on next flight. I saw the chaos at Parts Junction. Do we need Nigerians? Do we need Nigerians? And why do we need Nigerians? असे हे प्रश्न आसात. Next, Savio Almeida, how, who, when Goa will be safe from outsiders? Our one Nigerian found dead. 200 Nigerians attacked Goa police and blocked road. Congrats to our Home Minister, who is very busy patching up blood scam in GMC exposed by prudent media and putting RTI activist Sudeep Tamankar in jail. This is 100% zero corruption, but I don't know where the zero stands, at single digit or after some digits at the last. खूब हाजेरांनी चड कांय उलोवपाची गरज ना. This is a very very vocal reaction. Next, Umesh Shet. They are to be first thrown out of Goa, them and Nigerians. If at all we want to finish drug menace in Goa, they actually have divided areas in Kalangut where we will do drug business. Had very bad experience with them while I was posted in Kalangut. They are very rude and aggressive. म्हाका दिसता ह्यो first hand experience आसा. First hand experience आतल्यान सांगता की how rude and how aggressive they were. Next. ही लास्ट रिएक्शन आशिल्ली. म्हाका अजून पर्यंत आमच्या फेसबूक पेजीचेर अजून पर्यंत आमच्या ट्विटराचेर रिएक्शन्स येत आसात. अख्खें गोंय आनी एक गोंयकार चाळवला. आतां हांव म्हज्या पॅनला म्हऱ्या वता. ही म्हाका दिसता की दीज रिएक्शन्स हॅव सेट एक्झॅक्टली दी रायट टोन फॉर दीस डिस्कशन. अख्ख्या गोंयभरांतल्यान आयिल्ली आनी गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान वेगवेगळ्या तरेच्या गोंयकारांनी धाडिल्ली रिएक्शन्स. आमचो सूर एकच आसा, जे चलना तें चूक अशें जावपाक जायना. देर शूड बी एक्शन एंड देर शूड बी एक्शन. म्हजे बरोबर 5 मानेस्त आसात, तातूंतले 4 जाण हांगा पावल्यात. 5वो कोण तो तुमकां सांगता. पयलीं आसात म्हजे बरोबर लोकमताचे संपादक राजूबाब नायक, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर नामनेचे वकील अमित बाब पालेकार, सर तुमचें स्वागत. तिसरे आनी म्हाका दिसता सामकें म्हत्वाचें ते गोंयचे आदले गृहमंत्री रवी बाब नायक, सर स्वागत तुमचें. चौथे आसात म्हजे बरोबर फातोड्डेचे आमदार विजयबाब सरदेसाय. आनी 5वे म्हजे बरोबर रोहनबाब खंवटे पावपाचे आसात, जांकां तुमी सकाळी सावन इन एक्शन पळयला टीव्हीचेर, जे खूब एग्रेसीव आशिल्ले. आनी म्हाका सांगपाक दिसता की म्हाका हार्डली आमी 1 किंवा 1.5 वर पयलीं ही डिबेट करपाची ठरयली. ज्या तरेन हें सिच्युएशन डेवलप जातालें तें पळोवन आनी उत्स्फूर्तपणान सगळे पॅनलिस्टांनी आमकां सरळ सांगलें आमी सरळ येता. म्हाका दिसता विजयबाब डायरेक्ट मडगांवसान आयला, रवीबाब एअरपोर्टा वयल्यान आयला, ते मुंबयसान आयिल्ले, थंयच्यान सरळ आयल्यात. सो इतली उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया सगळ्यांची आसा. जें चलना तें सारकें न्ही म्हणून हांव सुरवात करता राजूबाब तुमचे वेल्यान.